नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। कायदेशीर रेंव काडपाचो मार्ग मेकळो। पर्यावरण प्राधिकरणाची 24 विभागांक मान्यताय। उत्तर गोंयांत 14, दक्षिण गोंयांत 10 विभाग। रातची आनी पावसांत रेंव काडपाक बंदी। येरादारी खात्याचो संचालक अरुण देसायाची ट्रान्सफर। आरोपी दामून जबानी गुण आयली। गोवेकारांचे नाव घेवंक खंय एसीबीचो दबाव। एसीबीन गोवेकाराक उजरायलो। म्हादय उदका केशींत ट्रिब्युनलाकडेन गोंय कर्नाटक महाराष्ट्रान मांडले पुरावे। कर्नाटक करता रडीपणा। केंद्रीय जल आयोगाचो रिपोर्ट कर्नाटकान लायला आपलो म्हूण। मडगांव बहुमजली पार्किंग प्रकल्पाची बुन्याद रेजिनाल्डाच्या हातान। चडशे काँग्रेसवालेच, एकलोय मंत्री ना। भाई म्हणटा उदरगत पयली मागीर पार्टी। बाबून वयर काडले राजकारण। खबरो विस्तारान। 2 वर्सां उपरांत गोंयांत कायदेशीर रेंव काडप सुरू जाता। पर्यावरण परिणाम अभ्यास प्राधिकरणान गोंयभर 24 विभागांनी रेंव काडूंक पर्यावरणीय मान्यताय दिल्या। उत्तर गोंयांत 14 आनी दक्षिण गोंयांत 10 विभाग थारायल्यात। दक्षिण गोंयांत पिले आनी शिरवयचे सुवातीक मान्यताय दिल्ली ना। प्राधिकरणान पर्यावरण दाखले दितना अटी घाल्यात। सांजे 6 ते सकाळी 6 मेरेन आनी जून ते सप्टेंबर मजगतीं रेंव काडपाक मेळची ना। 2 वर्सां सावन बंद आशिल्ले कायदेशीर रेंव काडपाक आतां वाट मेकळी जाल्या। राज्य पर्यावरण परिणाम अभ्यास प्राधिकरणाची सोमार आनी मंगळारा रेंवेच्यो सुवाती थारावंक पणजे बसका जाली। प्राधिकरणान 24 विभागांनी रेंव काडपाक पर्यावरणीय मान्यताय दिल्या। उत्तर गोंयांत 14 विभाग आनी दक्षिण गोंयांत 10 विभागांचो आस्पाव आसा। दक्षिण गोंयांतले पिले आनी शिरवय हे 2 प्रस्तावित विभाग प्राधिकरणान भायर मारले। ह्या 2 विभागांक प्राधिकरणान पर्यावरणीय मान्यताय न्हयकारली। उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत रेंव काडपाक थारायल्ले वाठार अशे: तेरेखोल न्हंयन किरणपाणी, देवसू, कोनाडियो आनी बागायत। शापोरा न्हंयन कोलवाळे, नादोरा, ओझरी पिर्णा आनी कामोर्ली। मांडवी न्हंयन आमोणा विर्डी, सांतिशदेव, बेतकी खानोळा आनी सावयवेरें। दक्षिण गोंयांत जुवारी न्हंयन शेळवणा, माकाजान आनी लोटले। साळ न्हंयन तळावले। दूदसागर, कुळे, शिगांव, कुशावती, रिवणा, उगे आनी सांगे। पर्यावरणीय मान्यताय दितना पर्यावरण परिणाम अभ्यास प्राधिकरणान रेंव काडपाक कांय अटी घाल्यात। सांजे 6 ते सकाळी 6 मेरेन रेंव काडपाक मेळची ना। जून ते सप्टेंबर म्हयन्या मेरेन रेंव काडप बंद दवरचें पडटलें। रेंव मानवी पद्दतीन काडची पडटली। भरती सुकती आशिल्ले खारे उदकाचे न्हंयन 3 मीटर मेरेन जाल्यार सावे उदकान 2 मीटर मेरेनच रेंव काडूंक मेळटली। एका विभागांतली रेंव सोंपल्यार तो विभाग कांय काळा खातीर बंद दवरचो पडटलो। ते विशीं निर्णय खण खातें घेतले। फाटल्या 2 वर्सां सावन गोंयांत कायदेशीर रेंव काडप बंद आशिल्ले। रेंव काडपाक म्हत्वाची पर्यावरणीय मान्यताय आतां मेळ्ळ्या। आतां प्राधिकरणान थारायल्ल्या विभागान खण खातें आनी जिल्लोधिकारी लायसन दिवपाची प्रक्रिया सुरू करूंक शकता। खात्या कडेन सध्या रेंवकारांचे सुमार 600 अर्ज आयल्यात। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी। फाटली 5 वर्सां येरादारी संचालक आशिल्ले अरुण देसायाक निमण्यान निखळायलो। ताका उत्तर गोंयचो अतिरिक्त जिल्लोधिकारी म्हूण ट्रान्सफर मारला। सुनील मसूरकार नवो येरादारी संचालक। दुसरे वटेन आपली 164 खाला नव्यान जबानी घेवची म्हूण आरटीओंतले लांच केशींतलो आरोपी पिवन दामू गावडेन पणजे खासा कोर्टांत अर्ज घाला। येरादारी उपसंचालक विश्राम गोवेकाराचें नांव घेवंक एसीबीन खंय ताचेर दबाव हाडलो। गोवेकाराक मंगळारा एसीबीन उजरायलो। येरादारी खात्यान एके वटेन लाचीच्यो एकार एक केशी उक्ताडार येत आसात। पिवन दामू नायकाच्या प्रकरणाचो वाद चालू आसतना अरुण देसायाची ट्रान्सफर मारल्या। दामून खंय दोगा उचेले अधिकाऱ्यांची नांवां घेतिल्ली। एकलो विश्राम गोवेकार। फाटल्या 5 वर्सां सावन येरादारी संचालक आशिल्लो अरुण देसायाक आतां उत्तर गोंयचो अतिरिक्त जिल्लोधिकारी केला। सुनील मसूरकार नवो येरादारी संचालक। त्या दामू गावडेक जेन्ना धरिल्लो ताच्या आमी जी एन्क्वायरी मागिल्ली की जे हायर ऑफिसर्स कोण आसा तांचेर एन्क्वायरी जावची म्हणून आतां एन्क्वायरी चालूय आसा। पण तरी आसतना द लिडर ऑफ द पॅक्ट जो आसा जो मिनिस्टर आसा आमकां तरी दिसता की ह्या मिनिस्टराच्या हाचेर खंय ना खंय इन्वॉल्वमेंट आसतलें आनी जो पर्यंत ही एन्क्वायरी सारकी जायना तो पर्यंत मुख्यमंत्र्यान इमिजिएटली हें ट्रान्सपोर्ट खातें तशेंच PWD खातें ह्या मिनिस्टरा कडल्यान काडून घेवचें।
दुसरे वटेन लाच प्रकरणाक वेगळेच मोड लागला. CRPCच्या 164 कलमाखाला आपली नव्यान जबानी घेवची म्हूण आरोपी पिऊन दामू गावडेन पणजेच्या खासा कोर्टाकडेन अर्ज केला. आपणे पयलीं न्यायदंडाधिकाऱ्या मुखार दिल्ली जबानी रद्द करची. येरादारी उपसंचालक विश्राम गोयेकाराचें नांव घेवंक ACBन आपल्याचेर दबाव हाडिल्लो म्हूण दामू आतां उलयता. दामून घाल्ल्या अर्जाचेर जाप दिवची म्हूण कोर्टान ACBक नोटीस काडल्या. इतले मजगतीं ACBन सोमारा विश्राम गोयेकाराच्या हणजूणच्या घराचेर धाड मारल्या उपरांत मंगळारा परत विश्राम गोयेकाराची चवकशी केली. ताका मंगळारा ACBन पणजे मुख्यालयान आपयल्लो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हादय ट्रिब्युनला मुखार मंगळारा गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्रान आपापले पुरावे दिले. कर्नाटकान केंद्रीय जल आयोगाचो रिपोर्ट आपलो म्हूण मानून रडीपणां चलयल्यांत म्हूण गोंयचो ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी प्रुडंटा कडेन उलयलो. पुराव्यांचेर अभ्यास केल्या उपरांत नोव्हेंबरांत उलट तपासणी जातली. कर्नाटकान प्रकल्पाचे सुवातेर दादागिरी चलयल्या म्हूण गोंय ट्रिब्युनला मुखार खासा अपील घालपाचें आसा. गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्रा मदीं म्हादय उदका वादाची केस ट्रिब्युनला मुखार म्हत्वाच्या पावंड्यार पावल्या. तिनूय राज्यांनी मंगळारा ट्रिब्युनला मुखार पुरावे मांडले. पुराव्यांचो अभ्यास करून तिनूय राज्यां उलट तपासणी करतले. केशीचेर चड करून नोव्हेंबरांत सुनावणी जातली. गोवा स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट, कर्नाटका स्टेट या तिनूय राज्यांनी मिळून आपापले एव्हिडन्स जे पळय वॉटर अवेलेबिलिटीचेर आसा ते फायल केले. आता गोयच्या वतीन 2 एक्सपर्ट विटनेस डिपोज केले. एक डॉक्टर ज्योती प्रकाश, हेड ऑफ वॉटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट, IIT बॉम्बे. दुसरो चेतन पंडित, हायड्रोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, ताणें डिपोज केले. बिहाफ ऑफ कर्नाटका प्रोफेसर गोसाईन म्हणून IIT न्यू दिल्ली आणि महाराष्ट्राचो तांचो एक फॉर्मर सेक्रेटरी WRD मिस्टर उद्दार ताणें डिपोज केला. आता ही सगळी एव्हिडन्स आहा ती एक्सचेंज केल्या सगळ्या राज्यांकडे. These evidences will be scrutinized, they'll be verified, they'll be checked, and the cross-examination will start. Only thing about Karnataka, they have played a little dirty game in the sense they had not done their own study, they were relying on CWC study. So we had vehemently attacked the CWC study. So now they have put up that CWC study as own study of Professor Gosai, which is what they have done, which they could not have done. So this is wrong on the part of Karnataka. The hearing magir, once the parties are ready, it will be somewhere in November, around 23rd November. ट्रिब्युनलान स्टे दिल्लो आसतना कायदो हातान घेवन कळसा भंडोरा प्रकल्पाचे उदक कर्नाटका वटेन वळोवंक बंधाऱ्याचे दार फोडपाचो यत्न कर्नाटकांतल्या लोकांनी चलयला. ताचेर गोंय सरकार म्हादय ट्रिब्युनला कडेन इंटरलॉक्युटरी अर्ज घालतले. IA करपाक जाय ते आमी करतात. ओके. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. हे वेळेक विराम.